As you know, the Sanjay School Vocational Center has been closed for the last 4 months, and children with intellectual disability have been forced to stay at home, leading to various behavioral problems. Last month, before we met the member secretary last month, before to that, about 3 months back also, the parents have been going from department to department. They have approached the Honorable Chief Minister, returned to Chief Minister, and all social welfare ministers, they have returned to them also. And after meeting the member secretary, she told us that there is no place for the vocational center. So we wrote to the Honorable Chief Minister 15 days back, asking for an appointment with the parents, so that we can get an early resolution to the matter, because he is not only the Chief Minister, he is also the Education Minister. As he was not giving appointment even after 15 days, we approached the Honorable Social Welfare Minister 5 days back and requested him at least to give us an appointment. But even he could not make 10 minutes time to meet the parents and to hear their grievances and resolve the issue. So today we are having this protest because the parents have no option left other than to come on the streets. Okay, and there is no point in spending so much funds on Purple Fest, on entertainment of people outside the state, if the benefits are not coming to persons with disability in Goa. आम्ही हे जो प्रोटेस्ट केला की या भुरग्यांक आयज आम्ही 4 महिने मॅनेजमेंटान एक वोकेशनलाक बसयल्ले आसा. ते भुरगीं आयज पेरंट्सांक सारके त्रास करतात घरा कडेन. सो त्या खातीर हो इश्यू जो आसलो तो आमी हे सगळो इश्यू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटान येल्लो आसा विथ रिटर्न एप्लिकेशन्स. बट त्याचो इफेक्ट आयज पासून आमकां कांयच गावलो ना. सो 4 महिने आम्ही या ऑफिसात सीएमांक लेटर केले, इवन कलेक्टर्स हुएवर जे एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सगळ्या केलो आम्ही. बट आयज पासून आमकां त्याचो कांयच रिस्पॉन्स गावलो ना. आणि हे जे आता पर्पल फेस्ट जे आहा न्हू तो इव्हेंट आमकां एक्चुअली आमच्या भुरग्यां खातीर हो इतलो हे ना, म्हणजे तांकां हे करपाचो एंटरटेन. आमच्या कितें आहलें आमचें मत की जो हो एक प्लॉट आहा न्हू ह्या भुरग्यांक वोकेशनल स्पेशल दिला न्हू तो प्लॉट जो आहा हो वेकंट आहा ऑलमोस्ट 12 years. सो हेचेर तुमी कांयच एक्शन घेयना ह्या प्लॉटा खातीर. त्यो फायली बी कांयच करिनात. तेजेर एक प्रोजेक्टाक जर 1 4 crores वयता जाल्यार तुमी ह्या पर्पल फेस्टाक इतले अमाउंट स्पेंड करतात फॉर वॉट? ती बिल्डिंग केन्ना शिफ्ट केले फ्रॉम 2016 ओल्ड SCRT बिल्डिंग परवरी इन दॅट एड्युकेशन डिपार्टमेंट एरिया इट इज. आणि ती एक्चुअली इट इज अ अनसेफ बिल्डिंग. अनसेफ म्हणून ती ऑफिसां सगळी SCRTची ऑफिसां हालोवन ती तांकां नवीन बिल्डिंग दिल्ली. स्टील दीस चिल्ड्रन वर शिफ्टेड देट विथ नो डिसेबल फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर. इटली टील 2023 दे वर देर. आणि सप्टेंबराक तो इन्सिडंट जालो एट द एंड ऑफ ऑगस्ट इन्सिडंट. आणि सप्टेंबराक रावली ती भुरगीं थंयच. आणि इन द ऑक्टोबर 5th तांच्यान सडनली सांगले आमकां स्कुलान तुमच्या भुरग्यांक फाल्यांच्यान हांगा ह्या स्कुलाक धाडनाकात. आणि थंय एक हायर सेकंडरी चलता फॉर हियरिंग इम्पेर्ड आणि स्लो लर्नरा खातीर. हायर सेकंडरी भुरग्यांक तांची एकोमोडेट केले मेन बिल्डिंगेक. आणि आमच्या भुरग्यांक म्हणपाक लागले तुमकां स्पेस ना म्हणटरी तुम्ही कितें करा घरा बसा. पण कितें अशें दिलें की तुमकां एक्सटेंडेड दिवाळी हॉलिडेज. दीज आर एक्सटेंडेड दिवाळी हॉलिडेज. आणि टील डेट दे आर सिटींग एट होम. आमकां स्पेस दिवपाचे मॅनेजमेंट कितें म्हणटा आमचे कडेन जायना, आमकां स्पेस मेळना. सो वी आर हेल्पलेस. स्टेट चेअरमॅन आमचो आसा पळय फॉर डिसेबिलिटीज, तेजी सगळ्यो ड्युटीज आसा की त्याने पळोवपाक जाय आमच्या भुरग्यां खातीर भुरग्यांचे इम्प्रुवमेंट कशें करतले, तेंचे बेटरमेंट हे सगळे पळोवपा खातीर तो इज पेड एम्प्लॉई. आणि त्याच्या अंडर स्टाफूय आसा अबाउट 7 8 वा 9 10 कितें स्टाफ आसा. ताका वेल फर्निश ऑफिस गव्हर्मेंटान प्रोवायड करून दिल्लें आसा. तेजे ऑफिस पयलीं संजय स्कुलान आसलेलें. त्याने आमच्या संजय स्कुलाची 2-3 अशे रूम्स अशे त्याने कॅप्चर करून दवरलेले. जेन्ना पळय आमच्या PTA मेंबर्सांनी प्रोटेस्ट केलो तेन्ना त्याने आपणाचें ऑफिस वेकेट केलें. आनी आतां ताका गव्हर्मेंटान हितून हावजींग बोर्डान परवरी व्हडलें ऑफिस दिल्लें आसा, करून दिल्लें आसा. स्टेट चेअरमॅन फॉर डिसेबिलिटीज हेज्यो ड्युटीज आसा आमच्या हे डिसेबल्ड भुरग्यांचे सगळ्यांचे पळोवपाचे. आनी जे भुरगे रस्त्यार आसा जांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना, वोकेशनल सेंटर फॉर लास्ट 16-14 years तांकां ना. म्हणजे
बरें फूल फ्लेज वोकेशनल सेंटर नासा ना 2008 प्लॉट दिल्लो आसा फॉर वोकेशनल सेंटर तेजे अजून ती फायल डस्ट खाता अजूनय कांयच केल्लें ना आनी तेन्ना एश्युरन्स दिल्ले गव्हर्मेंटान की विदीन 3 years दे वील बी कंस्ट्रक्टिंग न्यू वोकेशनल सेंटर फॉर दीज चिल्ड्रन आनी जर तेन्ना जर आमकां वोकेशनल सेंटर जर बांदून दिल्लें आतां ह्या भुरग्याचो असो जीव वयचो नासलो पूण गव्हर्मेंट आतां तेन्ना जेन्ना जो भुरगो तो एक्सिडेंटली वयल्यान पडून येयलो तेन्ना गव्हर्मेंट मातसो जागो जालो मातसो तेंच्यांनी आमचे बिल्डींग बंद हे केली स्कूल बंद केलें भुरग्यांक हे जे एक्सटेंडेड दिवाली वेकेशनचेर धाडले दिवाली वेकेशन जालें क्रिसमस वेकेशन जालें आतां 24चे परत वेकेशन येवपाचें जालें तरी आजून ते लिवेर आसा एक्सटेंडेड हॉलिडेजचेर आसा आतां मागीर मॅनेजमेंटाच्या मनान अशें येयलें की आतां पर्पल फिस्ट येवपाचें आसा पर्पल फिस्टाक हे पेरंट्स कितें तरी करतले थंय वचून प्रोटेस्ट करीत कितें करीत म्हणजे तांकां ते हे जातलें तेंचें म्हणून तेंच्यांनी आमची एमर्जन्सी मिटींग मागयली मिटींग मागून ते सांगता की आमी स्कूल रिओपन करता बट इन द सेम ओल्ड बिल्डींग विच इज डायलेबिलेटेड आनी जी अनसेफ फॉर स्कूल आनी आमकां हेजी लॉजीक कळना की जी तेंच्यांनी स्कूल बिल्डींग 2016 बंद केल्ली आफ्टर रिसिवींग स्ट्रक्चरल रिपोर्ट 16 बंद केल्ले आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आपणाचो स्टाफ दुसरे बिल्डिंगेन न्यू बिल्डिंगेन व्हरले ती अनसेफ बिल्डिंगेन गव्हर्मेंटान आपणाचे मायंड एप्लाय न करता आमच्या भुरग्यांक तांकां ते रिस्क हे करपाक थंयसर धाडले म्हणजे ह्या भुरग्यांचे तांकां कितें पडोकूच ना ह्या टेक्निकल क्लियरन्स ना प्लस मायनर रिपेर्स डिजेबल फ्रेंडली कितें कांयच बिल्डिंगेन कितेंच करिनासतना ह्या भुरग्यांक थंय धाडले अंडर द बाय द देन आमचो तेन्ना हो आसलो पर्रीकर CM आसलो पण तेन्ना खंय तेणें एश्युरन्स दिल्लें की विदीन 3 years ह्या भुरग्या खातीर न्यू बिल्डींग बांदपाक जाय पूण आजून ते प्लॉटाचें कांयच आमकां खबर ना आनी आतां सांगता की प्लॉट आतां आमच्या नांवार रजिस्टर जाला आनी कितलीं वर्सां घेतले ते आमकां कांयच कळना